आज म्हापशां आमी पळयता की डेव्हलपमेंटाच्या नांवान फक्त स्वप्नां दाखोवपाची आयज ही म्युनिसिपालिटी लोकांच्या दोळ्यान धूळ फेकपाची तयारी करता। आयज आमी पळयता की ही म्युनिसिपालिटी आनी तेजो चेअरमॅन आनी आमचो डेप्युटी सीएम फक्त लोकांक तारख्यो दाखयतात। हेच्या पयलीं म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग जी काँग्रेसान फंड केल्लेली हेका बांदपाक तांकां 4 वर्सां लागली। 3 वर्सां तेंच्या हातीन म्युनिसिपालिटी आसून सुद्दां कांयच कामां करूंक ना। जशी म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन येयल्या उपरांत लोकांक दाखयलें की हेंच्यांनी लायटी घालून रक्षा मंत्रीच्या नांवान इनॉग्रेट केलें, पण हे इनॉग्रेशन म्हणजे कितें? इनॉग्रेशन म्हणजे भितून फॅसिलिटी लोकांक दिवपाचें काय फक्त भायलीच चकमकटां दाखोवपाची बेश्टी लायटी घालून? आमी आयज पळयता की 19 तारखेर तेंच्यांनी सांगलेलें की आमी इनॉग्रेट करतले, लोकांक फॅसिलिटी दितले आनी सगळी सुविधा दितले, पण लोकांक ती आजून दिल्लेली ना। 2 म्हयने जाले कावन्सील इलेक्ट जावन, तशें पयल्यार कावन्सील इलेक्ट जाला, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळ्ळा आनी तेच्या पयलीं सुद्दां हेंच्यांनी काम केलां आनी तेच्या पयलीं सुद्दां हो संदीप फळारी लोकांक फक्त तारखे दीत आसलो। काल आमी पळयता की तो म्हणटा की आमी रस्ते खणल्या तेचेर एक्शन घेतली आनी फीज घालतली। म्हाका म्हणपाचें आसा की जे ते वर्सान वर्स आनी दर म्हयन्याक कोणाचे नांवान वीश करपाक फलक लायतात आनी कितें लायतात, हे कितल्या दिसाचें परमिशन घेतात आनी थंय एक म्हयनो थंय पडन आसता। हेच ते मोदीचे स्वच्छ भारत अभियान। आयज आमी पळयता की मनोहर पर्रीकराचे जे फोटो वीश केल्लेले हे सगळ्या कावन्सिलरांनी आपापल्या हेचेर मारल्या सगळ्या रस्त्यार, आनी जी म्हापशान आसलेली तेचेर एक रस्त्याच्या मेन रस्त्यार पयलींच म्हापशान पार्किंगाची आनी समस्या आहा तितून हेंच्यांनी आपले बोर्ड लायल्या। 8 दीस जावन जाले सुद्दां ते बोर्ड अजून काडूंक ना। कितल्या दिसाचें परमिशन घेतलें आनी कितली फीज ही भरल्या ही लोकांक कळपाची आयज गरज आसा। म्हापशान रोडाची समस्या, पुलीस स्टेशन, फुलाचें मार्केट अशे कितले प्रकल्प हे जे काँग्रेसान फंड केल्ले तांकां चालना दिवंक ना। हे इलेक्शनाकूच दवरल्या काय कितें असो प्रश्न पडटा।